आयज आमच्या वर्सा पद्दती प्रमाणे पालखी मिरवणूक जाता। अंदूचो कितल्यावो वर्धापन दिन हो? 17वो वर्धापन आमचें। आनी आतां फुडल्या 3 दिसांक कितें कितें कार्यक्रम आसा? सकाळी धार्मिक विधी, त्यानंतर महाआरती, महाप्रसाद आणि दुपारी संत समाज कुडकाचं प्रवचन झाले। त्यानंतर महिलाचे भजन, आरती स्थानिक भुरग्यांची आणि आता मंदिराभोवती पालखी मिरवणूक, त्यानंतर दिवजा उत्सव हेतून आयची सांगतात। फाल्यां सकाळी धार्मिक विधी, भुरग्यांक ऑल गोवा रंगोळी कंपिटिशन दवरला आमी सकाळी 10 ते 12। त्यानंतर महाप्रसाद आसा। महाप्रसाद जाले की महाआरती आसतली दनपारां 4 त्यानंतर 5 आमची घडोघडी पालखी मिरवणूक येता। ती हांगासर देवळांत पावता म्हटल्यार आमकां 3 तरी जाता। त्यानंतर आमचो डेली महाप्रसाद चालूच आसता आणि जे स्थानिक भजनी कलाकार आहा, जे आमचे बुजुर्ग आसा ते सॉंग स्टार्ट करता भजन ते रातची 3 पर्यंत चालू आसता तेंचें भजनाचं नामज। त्यानंतर पावणे आसतले आमची पालखी पावली म्हटल्यार आणि तिसरे दिसा धार्मिक विधी आसतली। त्यानंतर आमच्या मनाचो श्लोक हो पाठन स्पर्धा दवरला आमी ऑल गोवा। मागीर भजन आसता आणि ऑल आमच्या हांगासर भुरग्यांचे स्थानिक भुरग्यांक जे परफॉर्मन्स करपा लागून आमी स्नेह संमेलन आमी गॅदरींग दवरलें आसा। त्यातून 3 गांवचे पार्टिसिपंट आसा, चिमला आणि दुवापयले। हे एक मेळून गॅदरींग बरें आमी जबरदस्त करपाचें आसा। आणि आमची सांगपाचें म्हटल्यार हो 17वो वर्धापन जे आमचे स्थानीक हे आसा संत समाज कुडका, ते 3 दीस महाप्रसाद आमकां हो निस्वार्थपणे आमकां करून दिता। हे आमची मेन हें आसा। आणि जे गांवचो लोक हो महाप्रसाद करपा खातीर देणगी रुपान कमीत कमी 200 लाखाचो तरी हात लागलो आसता हेका। आनी सकाळची सुवासिनी महाप्रसाद करपाक डेली 150 ते 200 कट करपा लागून हांगासर हजर जाल्ले आसता। हे मेन आमचो उद्देश। आणि जे खातीर 4000 लोक उपस्थित जाता हो इतलो जागृत आसा की जे लोक ते कडेन कितें कितें मागिल्लें आसा आयज पर्यंत तेणी ज्या लोकांची मनोकामना पूर्ण केल्ली आसा। आणि आमी मागता देवा कडेन की तेजी ही जी आसा नागेशाची हे आख्ख्या गोंयांत तेजें नांव धांवचें आणि ह्या फुडें हेच्या फुडें लोक चड येवचे अशी आमची इच्छा आसा। आणि सगळ्या गांवच्या लोकांच्या आशिर्वादान हे घडचें। हे संत समाजाचो अध्यक्ष जावन आणि आमची जेवणाची आमी वेवस्था आमकां देवस्थान कमिटीन दिल्ली, ते गांवकऱ्यांनी दिल्ली आसा। तेच प्रमाणे ते आमचे संत समाजाचे गुरुबंधू सगळे वेवस्था बरी हे करून घेता जेवणाची भोजनाची तयारी। आणि ती देवाचे कृपेन सद्गुरूचे कृपेन ती बरी जाता कशी पण ती कृपे सगळ्याचे लागून बरें म्हणून तिका 17 वर्सां जाली ही सेवा म्हणून तिका मान्य करून दिता। ते ती देवाचे करून खरी म्हाजे करता ती बरी अशी जाल्ली आसता। पूण आतां ही सेवा बरें हेणी आतां आमचे सद्गुरूचे कृपेन तिका पूर्ण फावर जाल्ली आसा अशी।